Hello everyone, welcome to Videsh Classes. या व्हिडिओन आम्ही हिस्ट्री ऑफ गोवा पार्ट 1 अंडर सेकंड टॉपिक जो असा अर्ली इनहॅबिटंट्स ऑफ गोवा ह्यो पळयतले. सो अर्ली इनहॅबिटंट्स ऑफ गोवा हितूंतलो फर्स्ट जो वर्ड जो असा अर्ली हेजो मिनिंग पयलींचे. इनहॅबिटंट्स मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, सो फर्स्ट पीपल जे गोव्यान रावताले ओके ते कोण असले या व्हिडिओन आम्ही त्याच्या रिलेटेड सगळी जी इन्फॉर्मेशन असा ती कव्हर करतले. सो अर्ली इनहॅबिटंट्स ऑफ गोवा. सो अर्ली इनहॅबिटंट्सचो मिनिंग हांवें तुमकां सांगलो की फर्स्ट पीपल हू लिव्ड इन गोवा असलो ड्युरिंग एन्शियंट अँड प्री हिस्टॉरिक टाइम्स जो असलो मीन्स पयलींच्या टायमार लोक फर्स्ट जे गोंयान रावताले गोव्याच्या जमनीर रावताले पळय ते कोण असले आणि ते कशा तरेन सर्वायव्ह करताले. एट प्रेझेंट टाइम आमच्याकडे सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा बट अर्लियर टायमार ते सर्वायव्ह करपाक कितें करताले. ओके, सो ते आम्ही या व्हिडिओ थ्रू पळयतले. सो फर्स्ट, who were the early inhabitants? As a meaning, the early inhabitants of Goa were the first people who lived in Goa during ancient and prehistoric times. Okay, so as a meaning, early inhabitant means the first people जे गोव्यान रावताले ते. नेक्स्ट, they mainly dependent on, आता पयलींचे जे लोक असले ते केजेर डिपेंड असले इन ऑर्डर टू सर्वाइव्ह. ओके, सो एट प्रेझेंट आमकां इजिली अवेलेबल मेळटा जे आमकां जाय ते बट दॅट टायम तांकां सपोज जर फूड जाय ऑर एनी अदर नेसेसरी थिंग्स जाय जाल्यार ते कशा तरेन गॅदर्ड करताले हे आमी हितूनसून पळयतले. ओके, सो दे मेनली डिपेंडंट ऑन हंटिंग. ओके, शिकार करताले. नेक्स्ट फिशिंग. नेक्स्ट गॅदरिंग फूड. ओके, फूड कलेक्ट करताले फ्रॉम द फॉरेस्ट. ओके, फूड मीन्स लायक आमी एक्झाम्पल फ्रुट्स म्हणूंक शकता और हनी कलेक्ट करूंक शकता. ओके, सो आणि नेसेसरी थिंग्स आसा जे त्या टायमार ते खाताले पळय ते कलेक्ट करताले. गॅदरिंग मीन्स टू कलेक्ट फूड. नेक्स्ट लेटर फार्मिंगूय करपाक लागले आणि एनिमल रियरिंग. सो एनिमल रियरिंग म्हणजे कितें, एनिमल्सांक पोसपाचे नेसेसरी जे एनिमल्स आसा लायक काव, ओके, शीप. ओके, सो अशे तांकां जे गरजेचे एनिमल्स आसले ते पोसपाक लागले तांकां. सो ते डिपेंडंट हे, सो ते मेनली डिपेंड केजेर असले हेजेर. ओके, सो हंटिंग, फिशिंग, गॅदरिंग फूड आणि फार्मिंग आणि एनिमल रेअरिंग. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट, कम्युनिटीज अँड ट्रायब्स. सो कम्युनिटीज मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जे एकीकडे रावताले. ओके, सो ग्रुप ऑफ पीपल हू लिव्स टुगेदर. ओके, सो हांगासर ग्रुप ऑफ पीपल जे एकीकडे रावताले तांकां आमी कम्युनिटी म्हणटाले. अँड ट्रायब्स. ट्रायब्स म्हणजे जे लोक एकीकडे रावतात एक कम्युनिटी, सो तेंच्यांनी आपली एक ट्रायब फॉर्म केलो. ओके, सो तेंची इन अदर वर्ड्स ते आपणा एकमेकांक आपले प्रॉब्लेम जे असले पळय इन ऑर्डर टू हंटिंग, ओके, गॅदरिंग फूड हे सगळे करपा खातीर ते सगळे जाण मेळोन काम करतात. ओके, सो तेंच्यांनी मागीर आपले जे कितें प्रॉब्लम्स आसा नाजाल्यार तेंचे जे कितें ट्रेडिशन थिंग्स आसा ते एकी कडेन ते सेलिब्रेट करतात. ओके, सो अशे तरेन तेंच्यांनी आपली एक ट्रायब फॉर्म केल्लो. सो 3 टायप्स ऑफ ट्रायब्स आसात, कुणबीज, गावडाज एंड वेलिब्स. फर्स्ट जे कम्युनिटीजन एक ट्रायब फॉर्म केल्लो तो कुणबीज, कन्सिडर अमॉंग द अर्लियस्ट सेटलर्स ऑफ गोवा. सो कुणबीज जे असले बदर केला की दे आर द अर्लियस्ट सेटलर्स ऑफ गोवा. सो क्वेश्चन तुमकां सो एमसीक्यू तुमकां क्वेश्चन विचारूंक शकता रिलेटेड दिस अर्लियस्ट सेटलर ऑफ गोवा. दॅट टायम आन्सर जे असतले ते कुणबीज. आणि हे जे कुणबीज असले ते मेनली फार्मर्स आणि एग्रीकल्चरिस्ट. They are known for the simple lifestyle and traditional culture. Next tribe जो असलो तो गावडाज, one of the oldest tribal communities in Goa. Next, then they lived near forest and hills. Okay, so गावडाज जे असले ते nearby खंय रावताले हांगला forest आणि hills. They are dependent on farming and forest. So from the forest तांकां कितें products मेळटाले like fruits, okay, or any necessary things. Correct? And last one, Velibs, tribal group mainly found in South Goa. So Velibs जो tribe असा तो mostly खंय settled झाल्लो in South Goa. Engage in agriculture and forest related work. So agriculture हे त्यांचे main occupation असले. And forest related work. So forest through तांकां जे कितें necessary things असले
नेक्स्ट लायफस्टायल ऑफ अर्ली इनहॅबिटंट. सो लायफस्टायल तेंची कशी आसली, कशा तरेन जगताले ते पयलीं. दे लिव्ड नियर रिवर फॉरेस्ट अँड फर्टायल लँड. ओके, सो नियर बाय रिवर रावताले, सो नियर बाय रिवर्स रावताले, नियर बाय फॉरेस्ट आणि फर्टाईल लँड म्हणजे जी जमीन ज्या जमनीचेर ते फार्मिंग करूंक शकताले त्या जमनीचेर मोस्टली ते थंयसर रावताले. यूज स्टोन अँड वुडन टूल्स हे यूज करताले फॉर हंटिंग पर्पज ऑर एनी करताले फॉर हंटिंग पर्पज ऑर एनी अदर रिलेटेड जर तांकां तो यूज जाता टूल्स जाल्यार ते यूज करताले. नेक्स्ट बिल्ड सिंपल हट्स म्हणल्यार सिंपल झोपडी बांदताले, ओके, रावपा खातीर. वर्शीप नेचर ट्रीज अँड एनिमल्स. सो वर्शीप म्हणजे कितें, सो ते कोणाक चडशे मानताले, ओके, म्हणजे प्रे करताले, खंयच्या देवाक मानताले. एज अ नेचरान आतां सनाक ते मानताले, सूर्यदेव, ओके. मागीर नेक्स्ट माउंटन्स, ओके, हांकां ते प्रे करताले. लायक ट्रीज एनिमल्स हांकां सुद्दां ते पुजताले, ओके. नेक्स्ट दे वोर क्लोथ्स मेड फ्रॉम नॅचरल मटेरियल. सो नॅचरल थ्रू जे कितें तांकां मटेरियल्स मेळटाले तेच्या पासून ते लायक लिव्स ऑर एनी अदर थिंग्स तेच्या पासून ते क्लोथ्स टायप अशे तयार करताले आनी ते घालताले. मेन ऑक्युपेशन, ओके, ड्युरींग द अर्लियर टायम. सो अर्ली इनहॅबिटंट्स आसले ते तेंचे मेन ऑक्युपेशन कितें आसलें, लायक ते कितें काम करताले. सो मेन ऑक्युपेशन फार्मिंग, फिशींग, हंटिंग, पॉटरी, ओके, मडक्यो तयार करप, कॅटल, सो गोरवांक बीन पोसप, ओके, फॉर द बेनिफिट्स लायक गेटिंग मिल्क, ओके, मागीर मिल्क प्रॉडक्ट तयार करताले. नेक्स्ट गोवाज रिवर अँड कोस्टल एरिया हेल्प पीपल इन फिशींग अँड ट्रेड. सो गोवाज रिवर आणि कोस्टल एरियाज म्हणजे नियर बाय सी एरियाज जे लोक सी एरियेचे रावताले त्या लोकांक हेल्प जाताली इन फिशींग आणि ट्रेड करपाक. नेक्स्ट रिलिजियस बिलीफ. नेचर वर्शिप वॉज कॉमन, ओके. सो सराउंडिंग जे नेचर थ्रू तांकां जे कितें दिताले तांकां ते मानताले, लायक ट्रीज, फॉरेस्ट ऑर माउंटन्स, सन हांकांच ते प्रेज करताले. पीपल वर्शिप्ड सन, रिवर, ट्रीज अँड एनिमल्स, ओके, हेंची ते पुजा करताले. सन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स जे आसा, ओके, तांची ते पुजा करताले. लेटर हिंदुझम अँड अदर रिलिजियस स्प्रेड इन गोवा. मागीर हिंदुझम आणि दुसरे अदर रिलिजन हे गोव्यान हळूहळू स्प्रेड जावपाक लागले. सो ड्युरींग एग्जाम टायम इम्पॉर्टन्स जे पॉइंट्स आसा, ओके, सो ते तुमी नोट डावन करून दवरूंक शकता. अर्लियस्ट इनहॅबिटंट लिव्ड इन फॉरेस्ट अँड रिवर व्हॅलीज. नेक्स्ट कुणबीज, गावडास, व्हॅलिप्स हे इम्पॉर्टंट अर्ली कम्युनिटीज ऑफ गोवा. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्युपेशन, ओके, सो जशें सांगलां तुमकां which was the main occupation जर विचारलं जाल्यार एग्रीकल्चर. अर्ली पीपल डिपेंडंट हेविली ऑन नेचराचेर, ओके, सो ते नेचर जे म्हणजे सराउंडिंग जे आसा तेका ते प्रेज करताले कित्याक तेंच्या कडसूनूच तांकां फॉर द सर्वाय पर्पजाक जे कितें मेळटाले, ओके, सो ते फ्रॉम द नेचर मेळटाले, सो ते नेचराकूच चड मानताले. सो लायक दीस हो सेकंड टॉपिक जो आसलो अर्ली इनहॅबिटंट्स ऑफ गोवा तो कवर जाला. सो नेक्स्ट टॉपिक जो आसा पार्ट 1 येयल्ले. सो इन नेक्स्ट व्हिडिओन आमी ते कवर करूया. थँक यू.